लागी हाडून पावल्या बापा तेंकला तुझ्या एका मोनात मोगान हाडल्या लागी ओडून आता तुझी कृपा जोडून दिता वर्गा सोमेस आमी एका काळजात एका तळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बाबा तुजें बेसा एका ताळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसा बाबा सुसरे तुझे पर्व सोम्यातील मोगान तुझा सदा समका सांभाळ तुदर सोम्या आमची काकूळ तुमकर कुर्बेन आमकां नव्यान तुमकर आयती करून बरी भेटोवं बापा समोर एका ताळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसा एका ताळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसा संतोषाची मेटा काढून एकामेकांक लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलाक तुझ्या एका मोनात मोगान हाडल्या लागी ओडून आता तुझी कृपा जोडून दिता वर्गा समेस आमी एका काळजात एका ताळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसा एका ताळ्यान कितें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं मोगाचे न्हू आज आमी सगळे फिरगस कुटाम एकवटान आनी मोगान आमच्या त्रिएक देवाक आराधन करूंक ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या आज 70 जाणां भुरगीं तिरानुसो सक्रामेंत स्वीकार करूंक तयार जाल्या वाजता आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याचे येणे बाबार्थ प्रगट करूंक एक देणे म्हूण नियाळोंक आपोवणें दिता जिवान जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ले भोव उत्तीम देणे पवित्र आत्मो दमदूत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरले आनी धैर्यादीक जाले जेजूचे काम मुखारसून व्हरच्याक ते नवे मनीस जावन बदलले आज आमी तिरावणेच्या सक्रामेंता मुखांत त्याच पवित्र आत्म्याक स्वीकार करता पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याक स्वीकार केल्ले शीस तांच्या भावार्थान तीर जाले तशेंच आमी तिरावणेच्या संस्कारा मुखांत आमी धैर्यान सोम्याक साक जावन जियो आमची जिणी पवित्र आत्म्याच्या 12 फलांनी आनी 7 देण्यांनी नेटयली जिणी जिवोवच्याक ती कृपा मेळच्या बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया नितळ काळजान हे बलिदान भेटोवच्या खातीर
आमचें उणेपण आमची पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट वागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Ani शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या दूर वैभवा पासून आमी तुका वार करता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. तूं बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे गरिबे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुवें केल्ली बासावणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दैरान आमकां बर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो
बुदीसो आनी पदवेसो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फरमाण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर निती निर्णय घेतलो. देवाचें उतर हें. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक वंदे, कितली विचित्रची कर्तुवा सर्वेस्परा. सगळी ती जन्मायेन तुवें केलाय. तुझ्या रसनानी प्रितुम सगळी भरपूर भरल्या. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. वेळा वेळा तू पोषण दितालोय म्हूण ही सर तुजेरच दोळे लावन आसा. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात. तूं हात कडार तेन्ना गोटभर खावन दादोशी जातात. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तूं तुजो स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. सर्वेस्पराक महिमा जावं सदां काळ. सर्वेस्पराक आपले सृश्टीतावन संतोष मेळ्ळो. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांत पावलून कोरींत घरां बरिल्ल्या पयले पत्रांतले वसाब. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्ताथंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्याथंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यात. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवाय उतर परगटचे देणे दिता. आनेकल्याक थंय अर्थून बिवर दिवचें देणे. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणे मेळटा. आनेकल्याक पिडा गूण करचें देणे. एकल्याक अशर्य करचें देणे. आनेकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मो पारखून पळोवचें देणे मेळटा. एकल्याक विचित्र बसो उलोवचें देणे मेळटा. आनीकल्याक ह्या बसो उलोवन अर्थ सांगचें देणे मेळटा. पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो.
आपल्या कुशी प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी ते कुडीचे थंयसर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जाता. त्याच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावच्या खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्म्यातय समेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचे उतर हें. सता सोतो आत्मो मुझे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी मुझे विशीं साक्ष दितल्यात. हालेलुया हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तोवळ जेजू जुवांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेया तावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडोवंक पळयलें. हांवें तुजे लागचे स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सकड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं हांगा पेटेंत मंगळुरांत एकलो याजाक मिसा वेळार आयच्या दिसाच्या फेस्ताक शर्माव सांगून आसलो. आतां तो याजाक ना, मरोन 12 वर्सां जालीं. ताणें लोकां कडेन सवाल विचारची आसली. जेजूच्या पवित्र स्नानाक आनी आमच्या पवित्र स्नानाक कितें तफावत म्हणून. जेजूच्या बाप्तिजमाक आनी आमच्या बाप्तिजमाक कितें व्यत्यास आसा. थंय बसून आसल्या पैकी एकलो मालगडो मनीस म्हणालो, जेजूच्या बाप्तिजमा वेळार ताका पोदोर मोदोर नातली, आमकां पोदोर मोदोर आसात म्हणून. पाद्रापान ती जाप आशेवंक नातली भोवशा, पूण तो दुसरी कांय जाप आसा की म्हणटाना दुसरी जाप ना. ताणें पोदोर मोदोरणीचेर चड गमान दिलें. पूण कितें जाप आशेतलो हो पाद्र्याक मालगडो याजाक. जेजू पवित्र स्नान दिल्लो आनी त्या दीस कितें उगडापें जालें. त्या दीस देव कोण गी म्हणलें उगडापें जालें. सर्गार्थावन एक ताळो आयकलो. हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हूण सांगलें जेजूक पळोवन, आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार देवून आयिल्लो. देवा थंय आसचे तेगी जण त्या दीस परगट जाल्ले. जेजू पूत म्हणून
पवित्रोत्मो ताचेर येवन बसचो आनी बापाचो ताळो आयकोवचो, ह्यो तिनीय संगती त्या दीस घडुल्ल्यो. आनी एक कितें व्यत्यास, आमी पवित्र स्नान घेतल्या वेळार असो सरगार्तावन ताळो आयकना जावयेत, पूण पवित्रोत्मो खंडीत देंवता उदकाच्या रुपार आमी उदक वापरता पवित्र स्नाना वेळार. आनी एक तफावत कितें जेजूच्या पवित्र स्नानाक आनी आमच्या पवित्र स्नानाक. जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना पातक्यांनी घेवचें स्नान घेवंक गेल्लो. पाताक एक मात्र सोडल्यार हेर सगळ्यांत तो आमच्या गतींत जियेलो म्हणून आमी वाचता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत. पाताक एक सोडल्यार हेर सगळ्यांत तो आमचे बरीच जालो. तरी पातक्यांनी घेवचें स्नान ताणें घेतलें आनी हेरां पातक्यां सांगता एक जालो. कित्या खातीर? मागीर आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता आमचीं पातकां ताणें ववयलीं, आमच्या पातकां खातीर तो गायलो आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या. जेजू आमकां समासाम जावन रावच्या खातीर आमचें बरीच स्नान घेता आनी बापाक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आपणाकच उगडापें करता. ताका गरज नासली पवित्र स्नान घेवची, कित्याक म्हळ्यार ताणें पाताक आदारूं ना, चुकी करूं नासल्यो. तरी पूण आमकां एक देख दिवंक आनी पवित्र स्नानाचें उदक पवित्र करूंक, जोर्दान न्हंयचें उदक मात्र न्हय, हर एक उदक पवित्र करूंक आनी हर एकल्याक आमकां पवित्रोत्मो दिवंक आपोस्तलांक ताणें बसयल्लें. तुमचेर पवित्रोत्मो धाडटा, देवान बसयलेलें देणें हांव धाडटां तुमकां म्हणून. आनी कशें धाडलें पळया. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या सांजेर आपोस्तलांचेर ताणें स्वास फुंकलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं, कोणाचीं पातकां तुमी बोगसिनात तीं बोगसाशिनात. देवाचो पवित्रोत्मो येवन पातकां बोगसूच्या खातीर ताणें पदवी दिली. आमचीं पातकां बोगसलीं मात न्हय, आमी हेरांचीं पातकां बोगसूची आमकां पदवी दिली. पाताक बोगसूंचो अधिकार देवाक मात्र, तो अधिकार ताणें आमकां मनशांक दिला. पातकां बोगसूची पदवी दिल्या आनी तसोच स्वास, तसोच जीव पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां जेजू दिता. देखून आज आपोस्तलांक दिल्लो आनी प्रत्येक जावन पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्या रुपार देवल्लो पवित्र आत्मो आज दुसऱ्या रुपांनी येता. तेल, हात, बोट, माकणी ह्या मारिफात आज पवित्र आत्म्याचें एक गुर्तू. त्या मारिफात आमी पवित्र आत्म्याचें देणें मेळाशें मागता. पूण पवित्र आत्मो आयिल्लो एकच पटी आमकां अशें उजो जावन या पारवो जावन दिसोचो ना. पूण फुडल्या दिसांनी तुमी मन केल्यार ताच्या आयच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे देवाची कुशी कितें आसा ती आमी जारी केल्ले बरी जाता. देवाची कुशी आमी जारी केल्ले बरी जाता. हांव देवाची कुशी जारी करूंक आशेता म्हणून आमी जर तर निर्धार करूं जाल्यार सवकास आमी मनशां बदलतले. उदकांत बुडोवन वयरिल्ले मनीस नवी जिणी जियेता म्हणून निचेव करताले जुवांचो स्नान घेता आसतना, तशें आमी नवी मनशां जातले. मोगाची थोडं तुमी पवित्र आत्म्याचीं फळां सांगलीं आसात. मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, बोळेपण, विश्वासीपण अशें 12 फळां आमचे थंय सवकास दिसून येतालीं आनी आमच्या तावन हेर साबारांक खंडीत जावन बरेपण जातलें. पूण हें एकच पटी आमकां दिसना तरी हर एक दीस आमी प्रयत्न केल्यार, ताच्या कुशेक काल्तिमान घाल्यार, पवित्र आत्म्याक आमी आपयल्यार आमच्या जिवितांत मोगाच्या भुरग्यानो प्रत्येक जावन आमची जिणी मोगाची. कोणें एकल्यान आमकां कांय म्हळें, आमचे विरोध रावली, आमची टिका केली, आमी धडपडाचे म्हणून ना, गलोटाकरीचे म्हणून ना, सोंसणीकाय सांबाळचो पवित्र आत्म्याचो शेगूण. आमचे विरोध रावून द्वेश करतलीं आसात ह्या दिसांनी, तुमी जाणात. दिसपट्टे म्हणल्या बरें, पवर एक पटी अशें भाशणां दिल्ले मनीस म्हणटात आमचे प्रथम वैरी क्रिस्तांव आनी दुसरे हे, तिसरे हे. आमकां
ह्या संवसाराचे वैरी म्हणून काण घेतात. आनी देखून तवळ तवळ आमकां आयकोंक मेळटा क्रिस्तांवांनी बांदिल्ल्यो इगर्जो आक्रमण जातात. आतां पोरुसू एका इगर्जेचेर आक्रमण केलें. सुमार 1000 लोक वचून तांणी देसवाट केली. वस्तू पुराय फुटोवन गेल्यो. आनीक कडेन मुंबईंत तांणी कुरीस पुराय फुटोवन गेल्यात. दिसपट तें म्हणल्यार बरी आमच्या इगर्जांचेर आक्रमण करते आसात. आमी मात भिवकुऱ्या बरी भितर बसून आसा. आमी कितें जाता म्हणलें खबर नासतना आसा. पूण कितलो तेंप असलें मौनपण आनी कितलो दीस आमी अशेंच कांय उलयनासतना फुटयतात जाल्यार फुटया, काडतात जाल्यार काडा, लगड काडतात जाल्यार काडा अशें म्हणून कांयच बोळ नातिल्ल्या बरी असहाय्यक जावन रावचें. झारखंड जावंक पुरो, मध्य प्रदेशांत जावंक पुरो, ह्या इतर खंयच्याय गांवांत जावंक पुरो, तें पयस जालें म्हणून आमचें न्हय म्हणून ह्या कंदमल जावंक पुरो, तें आमच्या गांवांत न्हय तें ओरिसांत म्हणून आमी दोळे धांपून रावल्यार, न्हीद काडून रावल्यार खंडीत जायना. आपोस्तलांनी धैर्यान तांचो बावार्थ परगटल्लो, उखलून धरलो. आपोस्तलां बरी धैर्यादीक जावंक आमकां पवित्र आत्मो जाय. देवाच्या उतराची जाणवाय जाय, बोळ जाय. जेजून म्हणलें आसा तुमकां अधिकाऱ्या मुखार उबें करतना कितें आनी कशें उलोवचें म्हणलें तुमी चिंतूंक वचनाका, तयार करची गरज ना. त्या वेळार हांवूच तुमच्या तोंडांत ती उतरां घालतलो. आत्मो पवित्र आत्मोच तुमचे मारिफात उलयतलो. थोडे फावटी तुमकां विचारतीत तूं कित्याक क्रिस्तांव जालाय म्हणून, या तूं कित्याक ही सगळीं कामां करताय, बरीं कामां करताय. आतां बरीं कामां म्हणनात, आमी करता ती बरीं कामांय ताका वांकडो अर्थ दिला. आमी कोणाक कुमोक केल्यारय ताका वांकडो अर्थ दिला. कुमोक करचें बरी ना म्हणल्यार बरीं जालां. कुमोक केल्यार मतींत घालीन दवर न्हू आनी एकल्याक मतांतर करूंक एक मांडावळ गेल्या गुटमोळ म्हणून ताचो अर्थ अपार्थ केला. आमी कांय घडनातल्या बरी हें म्हजी गजाल न्हय, खंयी दुसऱ्या कडेन म्हणून आमी चिंतूंक जायना. देखून तिरावणेचो सक्रामेंत धैर्यान भरचो सक्रामेंत, गटायन भरचो सक्रामेंत, पदवी दिवचो सक्रामेंत. जेजूक पळया देवान पदवी दिली, पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. तसोच पवित्र आत्मो पदवी दिवचो, गटाय दिवचो, बोळ दिवचो, धैर्य दिवचो. पवित्र आत्मो तुमचेरय देवोन येवं दी. तुमकां मेळिल्लो बावार्थ पवित्र स्नानान मेळिल्लो तो घट जावं दी, थीर जावं दी, बोळ जावं दी, दृढ जावं दी. आनी तुमी हेरांक हो बावार्थ दिवंक. हांवें वडल सांगलें पवित्र पुस्तकाच्यो प्रतयो दिवंक. ते मात्र न्ही, आनी एकल्याक तुज्या करण्याद्वारे उतराद्वारे ताका तो बावार्थ दिवंक आनी ताणेंय सुम्यातय हाडूंक येवच्याक आमी प्रयत्न करीत जाय. जयपुरती जाणां खंडीत जावन क्रिस्ताक लालेवन आसात, आशेवन आसात. हांवें परचें क्रिस्मसाचें दिसाचें गडीत सांगलें. क्रिस्तांव न्हय आसली मस्त जाणां जेजूचो वांजेल वाचूंक आयकतात, पूण तांकां कॉपी दितली ना. पूण तुजे कडेन एक आसा जाल्यार इंग्लिशान जावं कन्नडान जावं तुवें खंडीत जावन दिव्येत आनी तांकां गूण करची सकत मेळाशी करयेत. तांची पातकां बोगसूंक देवाचें उतर कुमोक करतलें. तांकां जेजूची वळख दिवंक तें देवाचें उतर कुमोक करतलें. हें म्हजें काम न्हय म्हणून तुवें म्हणचेंच न्हय. हें म्हजें काम. आमकां क्रिस्तांव म्हणून सोम्यान बदलिलां जाल्यार ताची सुवार्ता परगट करूंक. ताणें पवित्र सभा घडल्या जाल्यार ताची सुवार्ता परगट करूंक, ताची वळख दिवंक, तसो मोग हेरांक दिवंक, ताचें बोगसाणें हेरांक पावाशें करूंक, ताची काकुळट हेरांक मेळाशें करूंक. देखून भुरग्यांनो आनी वडांनो, मुखले दीस खंडीत जावन कश्टांचे, आचाकी कश्टांचे. आनी तांणी येवन फुटयतना तांणी देवाक महिमा दिल्ली म्हणून लेखचे दीस येताले. आनी तो वळ आमकां कांय कळीत नातलें, आमी नेणारी म्हणून सांगूंकूच जायना. तर आजूच एक हट धर जाय. देवाच्या उतराचें बळ आनी पवित्र आत्म्याचें बळ दिसान दीस आमी मागून घेवया. सोमी खंडीत जावन आमच्या बगलेनूच रावतलो. सांत पावलोन म्हणल्यार बरी, सोमी आमच्या बगलेनूच रावतलो, आमकां धैर्य दितलो, आमकां सोडून घालचो ना.
उबी रावया. आमचो बावार्थ उसारया. आमी पवित्र स्नाना वेळार कशें बावार्थ उसारता त्याच रितीन आमी उसारचो. सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बुलोवण्याक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकार मर्येतान जल्मलो. ताणें कस्टमरान सोंसले, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सम्याक तुमी सत मानतात. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीवदातार दर तांचेर देवलोलो ते परी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता, ताका तुमी सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो वे. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक आनी साकरणींक सासणीक जिवितांत जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हणून देवा लागीं मागया. आमी याजाक आमचे हात विस्तारून धरया. पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या आमच्या अभ्यार्थींक लाभच्या खातीर. सर पदवेदारा देवा, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक आनी साकरणींक पातकांतले सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बोध आनी गटाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या बिरांतेन तांकां बर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सदा देवा बापा ताजा जीवन जाल्या पुता महिमा तुका पवित्रात्म्या सदा कसना जासना ससना 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 पवित्रात्म्या देवो आणि पांगय संगीता उस्वाराचे तुझे येतो बापा तुझ्याच्या येतो दादा देण्याच्या येतो देण्या काळजाच्या ओसंडणारा ओ बोऱ्या आत्म्या तुला तुझ्या स्वाधिकर्या विशेवा विशे तू वावुंटेल्या सावळी वोता सुटेल्या उस्मान करी रडतेल्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून दुख आमची बदलून संतोष
धाडून ये आमची देवोन ये लोक आमचे बदलो संतोष हाडून ये गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंक ये गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंक ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये लोक आमचे बदलून संतोष हाडून ये कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये नीतीन झुजच्यान प्रेरण जावन ये कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये नीतीन झुजच्यान प्रेरण जावन ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये मोगमय पासासो अभाव बरोवंक ये दुबावी काळजान भावार्थ जावन ये मोगमय पासासो अभाव बरोवंक ये दुबावी काळजान भावार्थ जावन ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान एक बोवार्थ एक बुरवोसो आनी एक मोग आमकां दिला तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदारा बापाक आतां आमी उलो मारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटांत
सोमी जेजू परत्यान येसर वाडत वसू म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मौल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांचेर आपली जिणी मांडून हाड आनी सतानितीची वाट धन अधिकार चलोवंक आनी दुबळ्या धाकट्यांचे उदरकते पासत वावरूंक पवित्र आत्म्याच्या संगतेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी थिरायल्ली आमी सर्वा भावार्थान आनी मोगान भरून आमच्या जिवितान सोम्या जेजूचे साक्षी जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां ल्हान व्हड केल्ल्या आमच्या आवय बापय आनी पोदोर मोदोन उतरान आनी देखीन आमकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिव म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त मनीस एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाती कातीचो आनी देशा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून जियोंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेंत आनी कश्टांत सांपडलेल्यांक तुजे दैवीक सक्तेन भर आनी तुजे कृपेन तांचे कश्ट हाळू जायशे आनी तुजी कुशी ताणें जाणा जायशी कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाची बुन्याद भावार्थान तीर कर. त्याग आनी सॅक्रिफिसाच्या जिविताची आलतर सदांच कुटुंबांत आसा करूंक सर कुटुंबाच्या सांद्यांनी निस्वार्थी जावंक आनी पेल्या खातीर त्यागान आनी मोगान जियोंक आमकां कुर्बाला बेवून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां कुमो करच्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी भोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या देवाधीन जाल्ल्या मालगड्यांक आनी मोगाच्यांक ससनीक विशय दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भावारी एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितान जोडल्या सर बरेपणाक तुका अर्गां दिवंक आनी आमचें जिवीत पेल्याच्या बऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा तुवें तुज्या पुता जेजूच्या धर्मतां पवित्र आत्मो दिलोय आनी तांच्या आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो हेरां भावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचें मागणें आयक. भावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय भावार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
कुर्पे बेसा सर्व सांचे आज भेटयता ओनंदा तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापाच्या सर्गीच्या वाय मोठो तुका भेटून दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता ओत आमचे कुर्बे बेसा ओत आमचे कुर्बे बेसा वाय मोठो तुका भेटून दिता मोगाळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता ओत आमचे कुर्बे बेसा ओत आमचे कुर्बे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र जादवाक सर्वेस्वर मानून घेव भोव मोगाळ बापा आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें त्या स्मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गवाय दिवंक पावो हे तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शाती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जोर्दान नदींत विचित्र कुणांनी पविस्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मोदें कोरोस आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गार्थान तुजो ताळो आयकोंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक केलो देखून आतां देवा सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान उसळी तुका जय जय उसळी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय
बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुरण जीवन आम्ही परगटला तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या प्रितुमेचेर विस्तलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकूळ कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक निफरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाच्या माये संगाती भगवान जुजयती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत सेबास्त्यां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ
तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
पाळटाना कडपाचेर बांदलेले घर आमी जातेल्या वारे वादळ आयल्यानी कुसलोन पडचे ना सोम्याचेर स्वर वचून जैता पायतेल्या जेजू काळजान स्वागत करता तुका पिडार करूंकी संगी रावोंकी दंगून करदयेन आमकां जेजू वेगी काळजान स्वागत करता तुका पिडार करूंकी संगी रावोंकी दादूस तूं करदयेन आमकां शेळ्यांक सरयता पाचव्याचो रोवाक पावून पोस आमचो करता चुकून गेल्ल्या शेळयांक पाटी हाडून येता दुस्मानाचे जैत व्हरून रक्षण लाभयता जेजू बेगी काळजान स्वागत करता हांव तुका पिडार करूंकी संगी रावोंकी दादूस तूं करदयेन आमकां जेजू बेगी काळजान स्वागत करता हांव तुका पिडार करूंकी संगी रावोंकी दादूस तूं करदयेन आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा सांका तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे गटायेन सगळ्या अडकळींचे जैत व्हरून आपले पवित्र जिणयेन तुजे सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेचेर वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. देव बाप उजवाड असो दातार ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतल्यान सर वायट बसमून उडो
आणि ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच बावार्थ उसारून परगटून वेगवेगळ्या मनशांच्या बसो देवान एकठांय केल्यो त्याच बावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप रूप बगूंक तुमी पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयकन बसा. मोगाचेनो उपकार बावडची 2 उतरां. हांव उपकार बावडटां आमचो गवळीक बाब अदीक मानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना आमच्या 70 भुरग्यांक तिरावणेचो सक्रामेंत दिल्ल्या खातीर गवळीक बापानो आमचे नांवी तिरावणेचो सक्रामेंत स्विकार केल्या सर भुरग्यांच्या तांच्या वडिलांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. भुरग्यांक तयार करची सर जबाबदारी घेतल्या सहायक विगार रॉन्सन पिंटो आनी ताका सहायक दिल्ल्या फादर विवियन रॉड्रिगस. भुरग्यांक दोतोन शिकयल्ल्या आनी तरबेत केल्ल्या सिस्टरांक आनी टिचरांक तुमच्या मोगाच्या सेवेक सर्गीचो बाप दराळ आशिर्वादां प्राप्त करूं दी. देव बरें करूं. तिरावणेचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्या भुरग्यांच्या वडिलांक तुमच्या सहकाराक आनी बऱ्या मनाक देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. तिरावणेचो सक्रामेंत घेतलेल्या सर भुरग्यांक अभिनंदन. कंग्रॅच्युलेशन्स. नाव यू आर डिक्लेअर्ड एज सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट. यू आर कॉल्ड अपॉन टू लिव्ह क्लोज टू क्रायस्ट. आय विश यू ऑल द बेस्ट. क्रिस्ताचे साक्षी जया. ह्या मिसाच्या बलिदानाक तशें आल्तार मांडूंक आनी सर रितीन सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. सर्गीचो बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. मीस जाल्या उपरांत भायर वेतना तिरावणेचो सक्रामेंत घेतलेल्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक फिरगज घराच्या मुखार स्नॅक्स आनी थंड पिवण दितात. तें तुमी घेवचें आनी सेवचें आनी घरा वेचें. मीस जातच भुरग्यांनी तांच्या जाग्यार आतां रावचें. भायर वेची रीत तुमकां ते सांगतात. ऑल स्टुडंट्स रिमेन एट युअर प्लेसीस टील यू गेट द इन्स्ट्रक्शन्स. म्हज्या इपाडतेन हांव शाबास म्हणटा. आज तिरावणेचो संस्कार घेतलेल्या 70 भुरग्यांक मैजेचेर आशिल्लो पवित्र आत्मो देवान 70 जाणांचेर वांटून दिल्लो. तशें आपोस्तलांक दिल्लो तो पवित्र आत्मो तुमकां 70 जाणांक दिला. तुमी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान सोम्याक साक्ष जाया, ताचें नांव गाजया. तुमी खंयसर आसल्यारय हांव सोम्या जेजूचें म्हणलें दाखोवन दिया आनी हेरांक जेजू थंय आपोवन हाडा. जशें मरयेन जशें आपोस्तलांनी लोकांक जेजू थंय आपोवन हाडलें तशें तुमी जेजू थंय तांकां आपोवन हाडयचय. वडिलांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर मिसाक आयिल्ल्या समेस्तांक, गायन मंडळीक, वेदी सेवकांक, पोदोन मोदोन रावलेल्यांक आनी तुम्हा समेस्तांक मिसाक हजर जाल्ल्यांक म्हजी अर्गां. देव बरें करूं म्हणटा विगार बापांक आनी सर याजाक भावांक प्रत्येक जावन तांणी काडलेल्या वावंटीक तयाराय केल्ल्यांक दोतोन शिकयलेल्यांक की म्हजे दिनवास पटयता. कीर्तन 30 आनी 4 बोल 1 म्हणटा. सर काल सर्वेस्पराक अर्घा दितलो. ताजी स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडान आसतली. मोगाचे न्हू उपकार आठवचे वा देव बरें करूं म्हणचे मनशाच्या काळजाचो वर्तो शेगून. हो शेगून घेवन सर्वाचो उपकार बावडोवंक म्हज्या सांगात्या बराबर हांव हांगासर उबी आसा. पयल्या सुवातेर आमकां आयच्या दिसा हो दीस व्हडा संतोशान आचरण करूंक आनी भोव पयत येवकरिस्ताच्या संभ्रमान तिरावणेचो सक्रामेंत जोडूंक फावो केल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आज मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे पासून मागून आनी आमकां तिरावणेचो सक्रामेंत दिल्ल्या आमचो मोगा गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्दाना बापांक आमी आभारी जावन आसा. तुमचो वेल अमानत कर. हांगासर येवन आमकां तिरावणेचो सक्रामेंत दिल्ल्याक तुमकां काळजांतावन उपकार बावडटा आनी तुमच्या मुखल्या जिणेक बरें मागता आसतना तो स्त्रीक देव तुमकां बरी भलायकी
आनी मोतीक शांती समाधान फावो करूं म्हूण मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो विगार बाब विन्सेंट मॉन्तेरो सदांच आमचे पासून मागतात आनी आमकां प्रोत्साह दितात आनी नवी दिशा दाखयतात. प्रत्येक जावन आमचेर तांकां आसो हुस्कोस आयचो हो दीस संभ्रमोवंक आनी आमकां क्रिसमसो सक्रामेंट फावो ते बरी घेवंक तांणी जायती वावंट काडल्या. फादर, तुमकां कालच जावन देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी सर भुरगीं तुमच्या बऱ्या मनाक ऋणी जावन आसा. आमच्या आध्यात्मीक जिविताच्या वडावळीक कारण जावन आसल्या बाब वॉल्टर डिमेलो, बाब आरोन लोबो, सर्व धर्मीक भयण्यांचो, शिक्षकांचो, आमच्या तिरावणीच्या सक्रामेंता वेळा पोदोर आनी मोदोन जावन रावल्या श्रीमान स्टीफन पिंटो, श्रीमती रीना पिंटो, हशेंच तांचो आमी आभारी जावन आसा. आमकां जोगते मार्गदर्शन दिल्या आनी क्रिस्माची दोतोन शिकयल्या आमच्या मोगाळ सहाय्यक विगार बाब रॉन्सन पिंटो, बाब विबियन रॉड्रिगस, तशेंच सिस्टर लूड्स आनी मर्सीन टिचर, तुमी घेतल्या सर्व कश्टा वावंटीक आमी आभारी जावन आसा. आनी तुमी शिकयल्या क्रिस्ती मावल्यांनी आमी चलता म्हूण भास दिता आनी तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या आवय बापायक आनी आमी काळजातावन उपकार बावडटा. तशेंच सहकार दिल्ल्या श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, कॉयर मास्टर श्रीमान ऑझी, गायन पंगडाचो, आल्तार भुरग्यांचो, सक्रेस्तीन अरुण, फोटोग्राफी केल्ल्या ऑझी, विडियोग्राफी केल्ल्या मिडिया कमिटीच्या संद्यांचो आनी हांगासर येवन आमच्या पासून मागल्या सर फिरगसगारांचो आमी उपकार बावडटा. सो मिस्तांक देव बरें करूं. San Sebastião, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.